प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां रुपांतरा विशयान नियाळूंक उलो दितात. जेजूच्या रुपांतरा वेळा जेजूक ताच्या बापाच्या मोगाची खात्री जाता. हो म्हजो पूत, तो म्हाका चड मानवला. ताच्या जिविताचे हर एक घडी ताणें आपलो भावार्थ संपूर्ण तरान ताच्या बापाचेर दवरलो. ताच्या निमाणे घडये तो म्हणटा, बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपसून दितां. जेजूचें ताबोर पर्वता रुपांतर आपोस्तलांचें चिंतप बदलता. तांकां जेजूच्या महिमेंत भागीदार जावंक आशा उपसयता, पूण कुरीस तांकां नाका म्हूण बगता. कश्ट दूख जिविता वांटो. देवाक आमचे कश्ट दूख सुखांत बदलूंक साध्य आसा. तर जिविताची वास्तविकता स्विकार करया, आमच्या कुर्साक खान मारया आनी जेजू बरी आमच्या जिवितांत रुपांतर घडोवंक ह्या संभ्रमान देवाची कृपा आमी मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप अब्रामाच्या आपोवण्या विशयांत आमकां उगडापें करता. देव ताका ताच्या स्वंत गांवांत हाडून आपयता आनी ताणें दाखयल्ल्या गांवांत वस्ती करूंक फर्मयता. तर अब्राम कशें देवाच्या उतराक खाल जाता म्हूण परगटचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो तिमोथीक ताच्या जबाबदारे विशयांत उगडास करून दिता. देवान ताका गवळी जावन वेंचला, भावार्थ्यांचेर हात दवरून मागचें देणें दिलां. मात्र न्हय, क्रिस्तांव जावन जियोवचें भाग फावो केला. हें सगळें लोकांच्या सालावसां पासून जियोवंक ताका उलो दिता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवान मातयेव आयच्या सुवार्थेंत जेजू कशें ताबोर पर्वतार रुपांतर जालो म्हळ्यार घडिताचें सविस्तार चित्रण आमचे मुखार दवरता. जेजू देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी ताचो प्रतिफळ देव ह्या रुपांतराच्या घडितांत ताका उगडापें करता. तर देवाच्या कुशेक खाल जावंक आनी जिवितांत खरें रुपांतर देखूंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे सर वडील सर क्रिस्ती परचेक जिवितांत आत्मीक रुपांतर देखूंक प्रेरण आनी तारण जावन आसात. दैवीक संगतीचेर ताणें आपलें जिवीत कंसवून भावार्थी परचेक आत्मीक रुपांतर करच्या वाटेन चलोवंक तांकां तुज्या जाणवायेन आनी शाणेपणान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, देशाचें राजकारबारी देशाचें बरेपण करूंक चुनायत जाल्ले जनप्रतिनिधी जावन आसात. तांच्या हुद्द्याची आनी अधिकाराची जबाबदारी समजून आनी परजेच्या खंती हुस्क्यान भरून देशाची उदरगतीची कामां हाती घेवंक तांकां तुज्या दैवीक सक्तीन प्रेरीत कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, दुबळे, निर्गतीक, प्रायस्त आनी पिडेस्त तुजे आरशे जावन आसात. कुटुंबाच्या सांद्यांनी आनी समाजीच्या हर एक व्यक्तींनी तांचें महत्व समजून तांचे थंय तुजें मुखामळ देखूंक आनी तांची मोगान चाकरी करूंक तांकां तुज्या सेवेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. चवथें काजारी जोड्या पासून. विस्वासी बापा, ह्या प्राचीन काळार काजारी जोड्या मदें विस्वासीपण आनी बोगसण्याचो शेगून वाडय. पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रकार कुटाम मुळावी पवित्र सभा म्हळ्यार सत मतीन धरून देखीवंत क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडूंक हर प्रयत्न करूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवाळ्या बापा, प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या लितुर्जी संभ्रमांत आमी आसा. आयच्या देवस्तुतेंत आमकां फावो जाल्लो संदेश आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक आनी आत्मीक तरान रुपांतर जावंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता.